आमचे गोवा युनिवर्सिटी पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स युनियनाचेर इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनाक दीस इज आवर 6th टायम, दीस इज आवर 6th विक्ट्री ऑफ टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी. 6th कंजिक्युटीव टायम आमी हे इलेक्शन्स जिखल्या एंड दीस इयर वी वॉन 19 सीट्स आउट ऑफ 20 आनी दीस हॅज बीन अ ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स फ्रॉम लास्ट 6 years. जी एक सुरवात केल्ली 5 वर्सां पयलीं ती आमी आयज खूब फुडें पावल्या. 5 वर्सां पयलीं आमी कांयच नाशिल्ले. वी जस्ट स्टार्टेड दॅट इयर आनी तेन्ना आमी एक 11 सिटां वयल्यान सुरवात केल्ली, 11 जिखलेले आउट ऑफ 20 आनी आज वी हॅव कम टू 19. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थँकफूल टू ऑल द स्टुडंट्स ऑफ गोवा युनिवर्सिटी दॅट हॅज शोन फेथ टुवर्ड्स अस. आमचेर एक विश्वास दवरलो तेणी आनी ह्यावूय वर्सा आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू सर्व द स्टुडंट्स ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. नॉट जस्ट गोवा युनिवर्सिटी बट येस स्टुडंट्स ऑफ ऑल ओवर गोवा ऑल्सो. फाटल्या 5 वर्सांनी खुबशे इश्यूज आमी सॉल्व केले गोवा युनिवर्सिटीन. खुबशे एक्टिविटीज आमी केल्यो, खुबशे इव्हेंट्स आमी ऑर्गनायज केलेत. दॅट इज द रिजन की आयज भुरगे इतले बरे तरेन आमकां सपोर्ट करतात. भुरग्यांनी इतलो बरो प्रतिसाद आमकां दिला फॉर कंजिक्युटीव 6th year. आमचे जितले बीन प्रेजिडेंट फाटले जितले बीन प्रेजिडेंट आमचे जाले तितले प्रेजिडेंटांनी जे काम केले त्या कामाचे फळ आयज 6th year आमकां पळोवपाक मेळटा. आज टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी एक मोटिवात एक इंटेंशनांतल्यान फॉर्म जाल्ली की आमकां गोवा युनिवर्सिटीन कसलेच पॉलिटिकल इंटरफियरन्स नाका आशिल्लें. आमचो आयडियोलॉजी सिंपल आशिल्ली की यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. तुमी घरा कडेन खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीक आज सपोर्ट करूं बट वेन इट्स कम्स टू स्टुडंट पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स सगळ्यो पार्टी सायडीन दवरात आनी एज अ इंडिपेंडंट स्टुडंट म्हणून तुमी फुडें सरात आनी लिडरशीप घेयात. हे एक आमचो एक मेन मोटो आशिल्लो जेन्ना 5 वर्सां पयलीं आमी ही स्टुडंट ऑर्गनायझेशन स्टार्ट जाल्लें एंड वी हॅव सक्सेसफुली डन दॅट. आमी फॉलोअर्स क्रिएट करूं ना, आमी लिडर्स क्रिएट केलेत. आयज आमी पळोवपाक शकता की आयज टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी जितलेय बीन लोक आशिल्ले तितूंतले आयज 3 जाण पंच आमचे कडेन आसात. एकटो सरपंच आशिल्लो तो सद्याक पंच आसा. सो हे लिडर्स आमी तयार केले. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स. आमी बाकीच्या फिल्डान सुद्दां खुबशे लिडर्स केले. वेदर इट कम्स टू बिजनस, इट्स कम्स टू टिचींग फील्ड, सगळे फिल्डांनी आयज आमचे लोक आसा आनी दॅट इज अ प्राऊड फिलींग की आमी केन्नाच जशे बाकीचे खुबशे ऑर्गनायझेशन आसात जे फॉलोअर्स क्रिएट करतात, कोणाचे लिडर्साचे फॉलोअर्स असतात ते, तशें आमी केन्नाच करना. हांगा एक इंडिपेंडंट प्लॅटफॉर्म लोकांक मेळटा की आपली लिडरशीप दाखोवपा खातीर आनी जर तुमची लिडरशीप स्किल्स ना ती लिडरशीप ग्रो करपा खातीर सुद्दां हांगा एक खूब इंडिपेंडंट प्लॅटफॉर्म मेळटात. आनी दॅट हॅज प्रूव्ड की फाटले 5 वर्सांनी खुबशे गजाली घडल्या. त्या खातीर आयज खुबशे गोंयांत लिडर्स क्रिएट जाल्या. दोज वर पार्ट ऑफ टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी फ्यू years बॅक. PGSCचो प्रेजिडेंट आशिल्लो आनी हांव जे टॉपिकाचेर आयज उलोवपाक सोदता दॅट इज व्हेरी सेंट्रल टू आमच्या गोवा युनिवर्सिटी. कित्याक आमी जेन्ना TFU जेन्ना फॉर्म जाल्लो आनी जेन्ना हेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की बाबा गौरव तूं फुडें येवन एक दीस प्रेजिडेंट जा आमच्या खातीर, तेन्ना हांवें तांकां येस म्हटलेलें ओन्ली ऑन वन बेसीस इज दॅट आय एम पर्सनली नॉट अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अँड आय बिलीव्ड इन देअर गोल टू कीप युनिवर्सिटी फ्री ऑफ पॉलिटिक्स. आमकां युनिवर्सिटीन खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी नाका. तेज्या खातीर हांव हेंच्या वांगडा येयल्लो आनी प्रेजिडेंट जालो अँड वी हॅव केप्ट आउट टू दॅट नेम. नाव वाय वी वॉन्ट दीस इज बिकॉज वी फील पॉलिटिक्स शूड नॉट बी इनवॉल्व वीथ एज्युकेशन सिस्टम. तेन्ना सगळ्याक घाण जाता आनी हेजेर म्हाका चड उलोवची गरज ना. आय वील नॉट टेक एनी नेम्स ऑफ एनी वन बट प्रूफ जो आसा पळय सगळे मिडियाचेर आसा. तूं आतां वचून युट्यूबार सर्च मार आनी खंयसर सर्च मार, तुका लोकल गोवन चॅनल्साचेर सगळ्या चॅनल्साचेर तुमकां दिसतलें की जेन्ना पार्टी पॉलिटिक्स इनवॉल्व जाता तेन्ना झुंडेन अरावंड 40 to 50 पीपल वयता वायस चॅन्सलराक म्हणटा तूं कांयच करिना, तूं भायर यो आमकां मेळ. सी वन थिंग आय वील टेल यू, ही इज द वायस चॅन्सलर ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. त्या पोस्टाक रिस्पेक्ट आसा आनी तो रिस्पेक्ट आमी दवरूंक जाय. एज अ स्टुडंट ऑफ गोवा युनिवर्सिटी आय फेल्ट बॅड वेन सच अ थिंग हॅपन एट द VC's ऑफिस. थंय 40-50 लोकांनी घेराव घातलो आनी म्हणपा लागले तेका भायर काड, तेका आमी तेजे कडेन आमी उलयता. वेन ही गेव देम परमिशन टू गो एंड टॉक टू हिम, भितूर फक्त तो 4 जाणां कडेन उलयता. हांव 1 वर्स प्रेजिडेंट आसलो. ही हॅज ऑलवेज टेकन नॉट मोर देन 3 पीपल. चवथो मनीस तो मे बी केन्नाय चुकोन हाडटालो. 4 वयर तो केन्नाच सांगता म्हाका डू नॉट ब्रिंग देम. कित्याक 1-to-1 कन्वर्सेशन जेन्ना जाता तेन्नाच खंयचे तरी इशू सॉल्व जाता. तूं हांगा 100 भुरगे घेतले, 40 भुरगे घेतले, झुंडी करून जर तेजे कडेन गेलो आनी आमी प्रोटेस्ट करता, आमी स्ट्रायक करता म्हणपा लागले, तो तुमचे इशू केन्नाच सॉल्व करचो ना. एंड दॅट इज वाय मोस्ट ऑफ द टायम ही रिफ्युजीस टू मीट ऑल दीज अदर पीपल दॅट कम टू मीट हिम. सो म्हाजें नांव सन्मेश शेट. आय एम दीस इयर प्रेजिडेंट.
सो सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ज्या ज्या भुरग्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो गोवा युनिवर्सिटीच्या, प्लस टिचींग स्टाफ, नॉन टिचींग स्टाफ, प्लस म्हाजे सगळे टुगेदर फॉर युनिवर्सिटीचे सपोर्टर, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फर्स्ट थिंग सांगपाक सोदता तो म्हणटा तो मेन इशू गोवा युनिवर्सिटीचो, दॅट इज प्लास्टीक बॉटल बॅन. ओके, गोवा युनिवर्सिटीन प्लास्टीक बॉटल बॅन लास्ट इयर केल्लो. हो इशू आमी रेज केल्लो ह्या वर्सा कावन्सील जावच्या पयलीं. हांव पर्सनली रजिस्ट्राराक मेळ्ळो वचोन. तेणें म्हाका सांगलेलें की सॉल्व जातलो इशू. आजून पर्यंत म्हाका कांयच रिस्पॉन्स मेळना. दुसरो म्हटल्यार तेणें म्हाका सांगलेलें वॉटर प्युरिफायर आमच्या गोवा युनिवर्सिटीन घालतले म्हणून. आजून वॉटर प्युरिफायर ना. हो प्लास्टीक बॅन जाल्लो केला तेंच्यांनी, बट देर इज नो अदर अल्टरनेटीव फॉर दॅट. ताका एक कितें तरी अल्टरनेटीव आसपाक जाय. प्लास्टीक बॅन केला हो बरो स्टेप आसा, बट तेजेर आनी कितें तरी अल्टरनेटीव दिवपाक जाय गोवा युनिवर्सिटीन भुरग्यां खातीर. अल्टरनेटीव कित्याक भुरगे खूब फेस करता उदका खातीर. भुरग्यांक उदक पिवपाक मेळना. आनी असोय कितें तरी आसा की प्लास्टीक बॉटल गोवा युनिवर्सिटीन भितर हाडीत जाल्यारूय फायन आसा. सो भुरगे खूब भियेता ह्या गजाली खातीर. दुसरी गजाल सांगप म्हटल्यार मेन म्हाका खूब भुरग्यांनी सांगलें इलेक्शना पयलीं, गोवा युनिवर्सिटीन स्पोर्ट्स रूम ना. गोवा युनिवर्सिटी येदी व्हडली गोवा युनिवर्सिटी आसा आमची, पूण गोवा युनिवर्सिटीच्या भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर स्पोर्ट्स रूम ना. इंडोर स्पोर्ट्स रूम कांयच ना, कांयच फेसिलिटीज ना. सो ते हांव मागता की गोवा युनिवर्सिटी कडेन की तो बेगीनच्या बेगीन कितें तरी तेजेर हें काडचो. इशू हो सॉल्व जावपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. हांव ऑलरेडी हें जावन लॅटर करतलो ह्या गजालीचे खातीर. देन तिसरो इशू आसा तो बस इशू इन गोवा युनिवर्सिटी. मेजर आमी लास्ट 4 वर्सांनी बस इशू चडशे सॉल्व केल्या. फक्त एक मेजर उरला तो म्हणटा तो वाळपय टू युनिवर्सिटी भुरग्यां खातीर बस ना, बस फेसिलिटीज ना. तो इशू आमी ह्या वर्सा रेज करपाक सोदता.